नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. गोय रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यां खातीर मनीसबळ महामंडळात भरती नेम सदळ करपाची मुख्यमंत्र्याची तयारी. महामंडळ म्हणटा लेखी उतर शक्य ना, प्रस्न सोडवंक तयार. कुळ कायद्यांतले सनसेट कलम अर्ज करपा पुरते केशी काल मर्यादा घाल्ली ना, मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट. विरोधकांनी विधानसभेत तोंड कित्याक उघडलें ना, पार्सेकाराचो प्रस्न. स्टॅम्प ड्युटी इतलेच पयशे भरून मायनिंग लीज कॉन्ट्राक्ट रजिस्टर करचो, सरकाराची अधिसुचोवणी. मिनेर बेजारले, खण खात्यान केलो आनीक 4 नव्या लिजांचो कॉन्ट्राक्ट. संजीवनी कर्नाटकांतले उसाचो मार्ग मेकळो, उसकारांक टनाक 2810 रुपया. गोंय सरकाराक कर्नाटकांतले उसकारांची मागणी मान्य. आणि बायलांच्या क्रिकेट लिगांत गोंयचे जम्मू काश्मीराचेर 142 रनांनी जैत. सलमा दिवकार आनी निकिता मळिकाची बऱ्यापैकी कामगिरी. खबरो विस्तारान. गोंय रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांचो प्रस्न सोडोवपाची तयारी सरकारान दाखयल्या. सरकार मनीसबळ महामंडळात कर्मचाऱ्याचे भरती नेम सदळ करतले म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकारान सांगला. युनियनान कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उबो करचो न्ही म्हणून पार्सेकार उलयलो. ह्याच प्रस्नाचेर प्रुडंटान युनियन आनी आमदार प्रमोद सावंता बरोबर डिबेट घेतली. सरकार लेखी उतर दिवंक शकना, पूण प्रस्न सोडोवंक तयार म्हणून प्रमोद सावंत उलयला. गोंय रिक्रुटमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट कर्मचाऱ्यांचे युनियन 9 डिसेंबराक पणजे आझाद मैदानार सभा घेवपाची आसा. सेवेन कायम करचे म्हूण कर्मचारी मागतात. 7 दीस जाले हो मुद्दो गोंयभर गाजता. नोकरेक घेतना सरकार सोसायटीक प्राधान्य दितलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाचे जे रिक्रुटमेंट रूल्स आसात ते सुद्धा बदलपाची सूचना सरकारा कडल्यान तांकां गेली. जी 30 वर्सां एज लिमिट आसली दॅट वॉज रिलॅक्स बाय 10 more years. आणि 8वी पास क्वॉलिफिकेशन जे आसलें दॅट वॉज रिलॅक्स टू स्टँडर्ड 6. हांव बेठीच कसली आश्वासनां दिवचो ना. जें जावं शकता सरकारा कडेन तेंच आमी सांगता. गेलो म्हयनोभर हांव आसा. म्हाका म्हजे कडेन तांकां हाडपाचें जबाबदारी खरी म्हणजे त्या तथाकथीत नेत्याची आसली. पूण अशे लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम निर्माण करणाऱ्यो गोश्टी करच्यो न्हय. ह्या विशयाचेर प्रुडंटान खासा डिबेट घेतली. सेवेन कायम करपा विशीं सरकारान लेखी जाप दिवची म्हूण युनियन मागता, पूण सरकार तशें लेखी दिवंक शकना. पूण सगळ्यांक जाहीर उतर दिवंक शकता. युनियनान सम फाटीं घेवचो म्हूण आमदार प्रमोद सावंत उलयला. प्रस्न सुटचो म्हूण दोनूय बाजूंनी तयारी दाखयल्या. गव्हर्नमेंट जो कितें आसा तेजें रिलॅक्सेशन दी, तांकां आनी कितें करीत दॅट वील एक एश्युरन्स खरोखरच जोपर्यंत इट इज अनलेस अँड अंटील इट इज रिकॉर्डेड इन रायटिंग ऑर रिड्यूस इन अ रायटिंग वी कॅनॉट कॉल इट. उरलेले 2 ॲडव्हर्टायजमेंट हे फुडल्या येता त्या 7-8 म्हयन्या भितर येतले. तांकां भरती करून घेवपाचें आसा. परतूय म्हजी तयारी आहा थंय वचून सांगपाची, तेंच्यांनी स्ट्रायक रिजॉल्व करचो. बरें की हांव थंय वचून सांगता, तेंच्यांनी स्ट्रायक निभोवचो. हाजेर तयारी आसत जाल्यार विशय आताच सांगता की त्यांच्यानी म्हाका लेखी दिवचे ना, दोतोरान थंय येवपाची सुद्धा गरज ना. आमीच वचून कॉल ऑफ टेलिफोनिकली आमी तो कॉल ऑफ करता. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. स्टॅम्प ड्युटी इतलेच पयशे भरून मायनिंग लीज कॉन्ट्राक्ट रजिस्टर करपाची अधिसुचोवणी खण खात्यान काडल्या. हाचेर मिनेर सामके बेजारल्यात. लिजां रिन्यू करपाक सरकारान पयलींच भरपूर स्टॅम्प ड्युटी घेतल्या आनी आतां तितलीच फी लीज रजिस्टर करपा खातीर भरपाक लायिल्ल्यान प्रामाणीक मनीस ह्या धंद्यांत पडचो ना म्हूण मिनेर उलयतात. इतले मजगतीं खण खात्यान सोमारा आनीक 4 नव्या लिजांचो कॉन्ट्राक्ट केलो. मायनिंग लिजा सब रजिस्ट्रार ऑफिसान रजिस्टर करपाचो आदेश गोंय सरकारान सोमारा काडलो. हो कॉन्ट्राक्ट रजिस्टर करपा खातीर स्टॅम्प ड्युटी इतलीच फी भरची पडटली. त्या खातीर मिनेर सामके बेजार जाल्यात. आतां आमकां कळोन येता की सरकारान आनी एक नोटिफिकेशन काडलां की जे कोणी लीज डिटी सायन केल्या पळय ते लीज डीट तांकां रजिस्टर करचे पडटले सब रजिस्ट्रार कडेन.
आणि ताजी रजिस्ट्रेशन चार्ज तांच्यांनी केला इक्वल टू स्टॅम्प ड्युटी. आतां म्हणजे ऑलरेडी स्टॅम्प ड्युटी खूबच लायिल्ली, आतां ताजे वयर हें रजिस्ट्रेशन चार्ज लायला आनी ताजे फुडें आनी कितें चार्ज लायतले तें कांयच खबर ना. आनी तें एक सिद्ध करूंक जाय सरकारान की बाबा अमकी तुमची लायबिलिटी, अमकें तुमी फारीक केल्यार तुमकां लीज चलोवंक मेळटलें, नाजाल्यार लोक जे बिझनस सिरियस बिझनसमॅन आसा ते येवचे ना, अशे फालतूर लोक येतले. इतले मजगतीं खण खात्यान आनीक 4 लिजां खातीर कॉन्त्रात केला. तातूंत फॉमेंतोच्यो 2, गीताबाला परुळेकाराची 1 आनी सेजागोवाची 1 लीज आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. कूळ कायद्यांत सनसेट कलम कुळाक अर्ज करपा खातीर घालां. हें कलम केशीच्या निकालाची मर्यादा थारायना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारान स्पश्ट केलां. गरज पडल्यार अर्ज करपाची मर्यादा वाडोवं येता अशेंय तो उलयला. कूळ कायदो दुरुस्ती विधेयक विधानसभेंत मांडिल्लें तेन्ना काँग्रेस, मोगो आनी अपक्ष आमदार आशिल्ले. दुरुस्तीक विरोध आशिल्लो जाल्यार तेन्ना चर्चा कित्याक मागली ना काय म्हूण पार्सेकारान आर्गुमेंट घालो. जे एमेंडमेंट केल्यात ते एकमतान केल्यात. विधानसभेतल्या 40 आमदारांनी एकमत करून केल्ले आसात. सनसेट क्लॉज हे एप्लिकेशन दिवपा खातीर आसा, केस सोंपोवपा खातीर न्हय. आनी सनसेट क्लॉज आमी घाला, त्यामुळे सनसेट क्लॉजाक लागीं पावता पावता जर लक्षांत आयलें की अजून तेची एक्सटेंशन करूंक जाय जाल्यार हे सरकार जे पीपल सेन्सिटीव आसा तेका सनसेट क्लॉज वाडोवपाकय कांयच अडचण येयत अशी म्हाका दिसना. घेव एक विराम.